मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हांव प्रत्येक गोष्टी खंय कितें म्हाका गरज पडली हांवें म्हज्या इंटरव्यू हांवें सांगला की आमकां वास्कोचो विकास करपा जाय. वास्को 15-20 वर्सां फाटीं पडला आनी हे कित्या खातीर जालां की आपसात झगड्यो, आपसात ऑब्जेक्शनां कोण हो ताका कन्सल्ट करना, ताका कन्सल्ट करना, ऑब्जेक्शनां. सो आमी सगळ्यां कडेन अपील केलो स्टार्टिंगेकूच की सगळे आमी एकठांय जावया म्हणून. आनी हांव सगळ्यां कडेन खूब हॅपी हांव कित्याक सगळ्या जाणांनी म्हाका फूल सपोर्ट दिलो. तो एक्स MLA जावं नाल्यार एक्स चेअरपर्सन जावं कोणी भायले जावं कोण ऑपोजिशन आशिल्ले जावं सगळ्यांनी. आनी त्या खातीर आज जी उदरगत आज आमकां वास्को दिसता ती सगळी इज अ जॉयंट एफर्ट. म्हाका दिसता आमचे सरकार आमचे फाटीं सदांच आसा. पयशांच्या बाबतींत जावं फायनान्शियल हें जावं मॉरल सपोर्ट जावं आमकां दीत आसता आनी सगळे वास्कोन बरें जायत आसा सध्या. सर तुमकां जर सपोज एक्सटेंड सपोर्ट जर एक्सटेंड केलो जाल्यार वास्को खातीर कितकें बरें जातलें? ना आमकां कोणें सपोर्ट एक्सटेंड केलो जाल्यार आमकां सदांच बरें दिसता. इलेक्शनाचे दीस आसा आनी कोणूय सपोज आनी ज्या पावंड्याचेर आज कालूस आसा ताजे लोक ताजे बरोबर आसा सो ते आमकां मेळत जाल्यार नॅचरली आमकांय बरें दिसतलें आनी आमकां मेन बरें दिसतलें की राष्ट्रा खातीर सगळे एकठांय आयले. एक नेशन बिल्डिंगा खातीर सगळे एकठांय आयले की जी आज गरज आसा. आज पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीन दवरपाक जेन्ना मागीर येतले तेन्ना वी वील सी. पूण आज जेन्ना राष्ट्रा खातीर आमी सगळे भायर सरल्या तेन्ना वी हॅव टू सपोर्ट नरेंद्र मोदी. एक्सट्रीम रेअर केस सपोज Valu Sarmada joins the BJP from Vasco, you see it as a threat or development? नो आमी खंयचोच थ्रेट हांव केन्नाच धरना. हांव जाल्यार हेंच करपा नाशिल्लो. इट इज नॉट अ थ्रेट, इट इज नथिंग. वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स वन गोल. आमी सगळे भारत वो विश्वगुरू जावचे हे स्वप्ना खातीर आमी झगडटात. तातूंत भितर म्हजो फाल्यां कितें जातलें हू हॅज सीन टुमॉरो? नोबडी हॅज सीन टुमॉरो. सो आज जे आमचो प्रायम मिनिस्टर काम करता ताका सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. वी शूड गिव हिम फूल सपोर्ट टू एवरी कॅम्प. आमकां काँग्रेस वी आर नॉट सीइंग हिम एज अ काँग्रेस. एका टायमार तो भारतीय जनता पार्टीचोय कार्यकर्तो आशिल्लो पूण आमी ते न चिंतता पॉलिटिकल डिफरन्सीस आमी सायडीन दवरल्या. आनी ह्यो आजूच न्ही. तुमी जाणा की जेन्ना हांव निवडून आयलो तेन्ना पासून हांवें ड्यू क्रेडीट कोणाक दिवपा जाय तें दिलां. हांवें कोणाच कडेन एनिमिटी म्हणटा ती करूं ना. कित्याक आमचे पक्षाचे जे धोरण आसा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास ह्या धोरणाचेर आमी वतात. आमी बेश्टे उलोवपाक जाय म्हणून उलयना. आनी सगळ्यांक काल पासून म्हजी इंटरव्यू जाल्ली जाल्यार 2 म्हयन्या पयलीं इंटरव्यू हांव तेन्नाय बी हांव सगळ्यांक सांगता एवरीबडी हॅज टू कॉन्ट्रिब्यूट टू द डेव्हलपमेंट. सगळ्यांक कॉन्ट्रिब्यूट करपाक जाय म्हणून. इलेक्शन जेन्ना येतलें तेन्ना आमी इलेक्शना कडेन झगडया. पूण आज जेन्ना एक राष्ट्राचो एक हें येता आज तुमी पळयलें की प्रत्येक गोष्ट तुमी पळया की आज नरेंद्र मोदीजीन इतली ट्रान्सपरंट दवरल्या की आज सगळेच लोक आज भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट करपाक रेडी जाले. काल आमचे कडेन एक ग्रुप आयलो जो 250-300 भुरग्यांचो यूथ. हे सगळे कित्याक येता की आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सगळ्यां कडेन आज उलोवन तांचो विश्वास जिखिल्लो आसा. आनी खंयच कोण भायर उरचो न्ही. ह्या डेव्हलपमेंटाच्या प्रोसेसान आमी विश्वगुरू जावपाच्या प्रोसेसान कोणूच भायर उरचो न्ही. त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट करता येवप ना येवप हें तांचें डिपेंड आसा.